बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. स्वर्गीच्या बापा हांव तुका दिनवास दिता आर्गां दिता आनी तुजी वाखाणणी करता कित्याक तुवें तुजे एकलेच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनीक पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां पेस्त पिडा त्रास कोश्ट कोटेपण अंधभावार्थीपणां गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन सदांच पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान मोरा पासून अजापां मिलाग्र्यो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका बळ दी कृपा दी तुजी खबर परगोटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां करी. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव हें मागणें करतां तुका म्हाका बळ दी कृपा दी तुजी खबर परगोटूंक आनीक सगळीं उतरां पवित्र आत्म्याची उतरां करी. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक हो व्हिडिओ आयकोन दुसऱ्यांक धाडटा शेअर करता व्हायरल करता तांकां सदांच धाडपाक हुस्को दी. कोवीड दुयेंस तांचे सुरशिल्ल्यान पयस दवर ह्यारूय सगळीं दुयेंसां तांची बरी कर आनीक सगल्यो गरजो तांकां मेकळ्यो सुटाव्यो करून फावो करी. आमेन. आयज तारीख जावन आसा 10 मायाची 2021. हांव सजमतां देवाचे भाशेन जे लोकांनी म्हजे व्हिडिओ चोयले ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचो वावर नेट्टान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. मार्क 4 वोळ 28. जमीन आपणा वस्तोंगी फळ दिता. पयलीं पालो मागीर कोणोस आनीक शेकी कोणसांत गुळगुळीत गोठो आनीक शेत पिकतोच लुवणी पावली म्हणून रोखडोच तो विळो लायता. येवकार तुका आनी तुजे फॅमिलीक यूट्यूब लायव्हाचेर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सगल्यांक देव एक बरो दीस आयचो दिवं. तर आमकां संवसारांत जेजू हे व्हडीचे उद्देशीन सांगता की थोकोस घेवपाची गरज ना. चोय सोर भोंवतणी नदर मारून चोय. आमकां खावपाक पिवपाक न्हेसपाक सगळें पळय मेळटा आमी ताका तोकोस काडपाचो ना. जें उदक पिताय तें देव जोरिंतल्यान दिता. आमी उदक कोताय ना. जें आमी सगळें खाताय जावं मनजात जावं फळां जावं वेजिटेबल तें आमी मॅन्युफॅक्चर कोताय मेशीन लायलो आहाय तें करूंक ना. देव सगळें करून दिता. न्हेसपाचें तशें लुगडी घाताय तेंय हेच वस्तूंतलें ज्यो देव आपण वस्तू कोत्ता तेंतुल्यान आमकां रोप मेळटा. लेदर मोचे कितें जावं वखदां. तर आमकां आमी बारीक चिंतपा जाय. आतां जालें तें जालें वयत म्हणूनय किड गेल्लो गायदोळ म्हणटाय तो आनीक लोकांच्या वराच्या पांयाच्या पोंदाक पडोनूय चिड्डोन मेलोलो. ओर म्हळ्यार कोण लोक जो पुरसांवां वयता हो काजरा बारबर इतको लोक येतालो त्या दोणां ते तेंपार जाणाय तुमी. ओर म्हणून येतालो. एक बस येताली केन्ना 2 बस येताल्यो वराच्यो. तो त्यो लोक चलोन वयता आसतना तो किडोय गेलो. किड्यान लोकां भायर बसपाचें ना. तर तो लोकां पांयां पोंदाक पडोन येदोळ लोक आनीक गायदोळ किड केदो तो चोयाय तुमी पांयां पोंदाक पडोन चिड्डोन मेलो. तें तेगे काम आहलें ना. तर तेच परी गोंयकार आमी कित्याक मोत्ताय ते गायदोळाचे भाशेनू आमी गोंयकारां कित्याक मोत्ताय कित्याक आमी गायदोळाचे परी नाका तें कोताय. गायदोळाक वराच्या मनशांच्या बारबर गायदोळ वचून कितें कोत्तलो तें काम कितें आहा थिंगा ना.
तर आमकां जें पळय आमी संवसारांत कोताय तें आमी कोराय म्हूण सांगिलां बायबलानू ना. तें आमगे काम न्ही. आमगेलें काम जेजून हें बरें करून सांगिलां. जमीन आपणा वस्तूंगेन फळ दिता. सगळें देवा उद्देशीं घडटा. पयलें झाड जाता, मागीर झाडाक कोणोस येता, नाजाल्यार आंबे धवले आंब्या फूल येताय, आनीक शेकी कोणसांत गुडगुडीत गोठो, आनीक फूल येतरी आंब्याक आंबे जाताय. आनीक शेत पिकतोच लुवणी पावली म्हणटोच रोखडोच तो विळो लायता आनी आमी शेत निवताय, इड्यान कातोताय आनी घार हाडटाय आनीक भात कोताय जेयताय. आंबो पिकोलो आमी काडटाय खाताय. आमी दीसभर ते झाडाक येंग मान रावपा जायी. बाबा म्हाका फळ दे रे, जाय रे आंबे जायते जाय रे, ते झाडां दीसभर येंग मान रावपा आमगे कामू ना. जमीन आपणा वस्तूंगी फळ दिता. थंय जमीन आमकां फळ दिता. जमीन आहा म्हणून उदक दर्या आहा, आमकां नुस्तें मेळटा. जमीन आहा म्हणून मोनजात्यो, आमकां मांस बीफ मट्टन चिकन शाकोती हें सगळें खावपा मेळटा. तर आमकां जेजू हिंगा सांगोता आमगेलें काम, आमगेलें जेवण खाण, पिवण न्हेसप सगळें आमकां जे परी आमकां फ्रूट मेळटा वा जेवण मेळटा, शीत गोठे मेळटा शिताचे, ते भाशेन आमकां देव सगळें फावो कोत्तलो. केन्ना जेन्ना आमी पवित्र कातोलीक जाताय तेन्ना, जेन्ना तूं बी जमनींत घालता तेन्ना तुका भात मेळटा, नाजाल्यार फळ मेळटाय. तेच परी जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तेन्नाच तुका कसलेच त्रास कोश्ट काडनासतना तुका फळ मेळटलें. आमी शेताक 4 म्हयने देखून आमी शेतां न्हिदोन रावनाय. एक कोणसा तरी आमी 2 रावले जाल्यार कितलो लोक जाय पडटलो. तर आमी नाका तें कोताय. आमकां फकत जेजून सांगिलां तेंचें आमी करपाचें. नाजाल्यार गायदोळाचे भाशेन आमगेलो कातोलिकांगेलो बेस जातलो. आनीक आमी चोयलां कितें करून कातोलीक मोगताय ते. युट्यूबाचेर कांतार आहा मुगेलें, वचोन चोय. तर आमकां दर एकल्याक ही आमगेली रीत, ही एक चाल, ही एक पद्दत जालो आहा आमगेली गोंयकार कातोलिकांगेली की आमी एक पाटी काजार जालीं भुरग्यां वाडोवपाचीं, भुरग्यां शिकोवपाचीं, आतां येयलां बरें शिकोवपाचीं. जें आमी केलो ना तें म्हणटाय तुमी भुरग्यान करपाचें. भुरग्यां मागीर धुकलून म्युजिका घाताय, फुटबॉला घाताय, आनी आतां आनी केसो गेमी येयलाय सांगपा न्ही त्यो. आनी कितें चॅस म्हणून येयला, कबड्डी म्हणून येयला, बॅडमिंटन म्हणून येयला, टॅनीस म्हणून, ह्यो सगल्यो गेम्यो. आनी थोडी घाताय काराटेक, आनी कितें टायकोंडो, बुडोकन, शोटोगन, आनी तें सगळें. आनी तेजे भायर घाताय डॅन्स म्हणून येयला आतां. कोण भारतनाट्यमाक घाताय, कोण वेस्टर्न डॅन्सा म्युजिका घाताय, कोण कांतरांक घाताय, कोण तियात्रांक घाताय, कॉमेडिया. सगळ्या भुरग्यांक आमी धुकलून बसीच्या फांदा उडयताय. हें आमी करपाचें. असो तोकोस आमकां जेजून घे म्हणल्यार. जेजून सांगिलां जमीन आपणा वस्तूंगेन फळ दिता. जेजून आमकां सांगिलां तुमी पयलें देवाचें राज आपणायाय, देवाचे बरोबर देवान केलां ती अजापां मिलाग्र्यो करयाय, आनी तेन्नाच की तुका सगळें मेळटलें. हेर जें आमी व्हडवीक मारूं भोंवताय, आमी म्हणटाय भुरग्यां बरीं शिकोवपा जाय,
जें आमकां करूं सोयेक मेळो ना तें भुरग्यांक करून लावपाचें बायबलाचें आहा हें देवाचेर हाड हें आमगेल्या कातोलीक धर्माचेर तशेंच रस्तेल्या देवाचेर तें हाड सायबीण मागीर जेजू खंय फुटबॉलाक आयलो तेदो फुटबॉल नासलो जायत वो गड्ड्यान खेळपाक आयलो गड्ड्यान गेमी आसलो आसतली ताबलान खेळोंक आयलो ताबला आसली आसतली थंय आमगेल्याच भुरग्यांक आमी बॉसी पोंदा धुकडून कित्याक उडयतायत मातशें पळोवंक कातोलिकांगे तकली चोलना देंवसरान सारकीं काबार केली जायते कंट्रीन डिप्रेशन म्हूण उतर उजार कोताय आमगे गोंयांत टेन्शन म्हणटाय आमी ते हिंगा दुसऱ्या गांवांनी डिप्रेशन म्हूण उजार कोताय तर सगळीं ही टेन्शनां पडोन ही मागीर सगल्यो राटावड्यो जाताय मागीर कितुलीं भुरगीं देखून जीव दीत मोताय चोयलें तुमी SSC फेल जालीं 12th फेल जालीं म्हणून जीव दीन मोत्ताय कित्याक माय पाय गेलो सारको भुरग्यांचेर दबाव आसता हिंग ट्युशनाक घाताय थिंग ट्युशन आरे भुरगीं चोयाय तुमगे भुरग्याची कॅपसिटी कितें आहा भुरग्यां शिकों तर मोती ना जाल्या तुमी धाडांनी बुडयल्या ती पोपाय पिकोता ना ती कुसलोल्या भाशेन सगळे गुंडेश जाताय भितर ती हाच्या मेट्टा ना तुमी एशें कोन्न तुमगे भुरग्यांक गेलो इबाड कित्याक कोताय जिविताचो भुरगीं म्हळ्यार कितें एक पेन्सिलू आमकां जाय तेश कोन्न पेन्सिली चीब काडटाय तुमी भुरग्यांक कितें त्यो पेन्सील केल्याय आमी इस्कला वयता आसतना बेश्ट हाडाची ब्लेड हाडा ब्लेडीन आमी जाय तेश कोन्न चीम काडटाले आमकां आतां म्हणटा शार्पनर येयले ते भाशेन तुमी भुरग्यांक पेन्सिली भाशेन उजार कोताय तुमकां जाय ते भाशेन भुरग्यांक चीम काडटाय सोलून भुरग्यांक तुमी काबार केलें जेजून तें सांगिलां जेजून सांगिलां जमीन आपणा वस्तोंगीन फळ दिता आमगे काम कितें फकत बीं घालपाचें जेजू म्हणटा फळ दिवपाक काम जमनीक गेलें आमी फकत जेजूचे भाशेन जेजूचें शिकोण शिकोवन आमी देवाचे भाशेन जावपाचें आनी हेर बरेंपण देव आमकां दितलो तुमी देवा गेलें सोड दुसरी करूं वयतायत आमच्या बापाचो पयलो भाग आहा तो सोडून तुमी दुसरी भागा उडी मारताय फकत दिसपट्टो इगरा जोडून मुखार सरलें पयली भाग आहा तो कितें जातलो आमच्या बापाचो जेजून तो पयलो घेयला कित्याक आमी तें पयलीं करपा जाय जेवण म्हाजी येता दुसरी भागां येता आमी तो देवा गेला राज तरी आमगे जिवितांत आमी आपणायनाय आमगे जिवीत देवा गेले राजाचे भाशेन स्वर्गार वचपाचें जिवीत आमगेलें तरी आमी कोनाय जाल्यार तें जेवण कितें करूंक तुमी फेर ना वचोंक जेवपा तोकूच घेवन कितें फायदो आहा हें जेवण जेय न्हू हें शो मानू भुरग्यांक बॉसीपणां धुकलून उडय न्हू कितें फायदो आहा इफेर ना वाचपाचें वचोन सासनाच्या सासनाक बोण कोण म्हणटाय ती निमाण्यो चार वस्तू मनशान सदांकाल आपल्या मनात चिंतीच्यो तोंड आहा मग बेस्तें म्हणनाकाय चिंतयाय गळोयाय जमीन आपणा वस्तूंगीन फळां दिता ह्यो सगल्यो पळय हांवें घेयल्याय आतां त्यो सगल्यो बायबलाच्यो वळ्यो देवाचें राज पयलीं सोद्याय तेका लागून हो व्हिडिओ 24 वरां घरां घानायकाय तुमी तर पयली पाटी ह्या चॅनलाचेर येयलें जाल्यार व्हिडिओ का आतां डिस्क्रिप्शनां वसाय 5-10 मिनटांनी तुमी पवित्र कातोलीक जातलीं आनीक तुमकां देंवसार तर एक घडयेक जित मारपा आसलेलो जाल्यार तुमी वाचतलीं पयलीं म्हळ्यार वाचतलीं मन्नांतलीं मन्नांतू वाचल्यारूच तुज्यान मुखार वचपा जाता आनीक मागीर तुमगेली फामिलीकूय सांगाय फामिलीकूय हें वॉर्निंग दियाय शिडकावणी दियाय की देंवसार तेका
हुंच्या टायमाचेर गात घेवपा जाता मो हुंचे मिनतीक दीस आनी वर्सां आनीक इदा दिसोड्याय मिनतीचे याय मागीर देवा शिणनाकाय आत युट्यूबाचेर मोन येता थिंचूय कितू इदाद मेळटा थिंचूय कातोलिकां गोंयकार तर हें कित्याक लागून घडटा तांकां लांब इदाद कित्याक मेळोंक ना कित्याक ती बायबलाचेर चलोंक नाय ती जिवीत पोत्ती चलोवली तूं तर फुडें धांवता आनीक तोच रस्तो तूं आतां फाट करून धांव तुकोडे ती डिस्टन्स कावर करपा जातोली ना तूं मडगांवसान तर पणजी धांवलो घडये तूं देंपराव पावतलो सकाळीं भायर सरलो मडगांव पणजी देंपराव पावतलो आतां तूं पणजीसान मडगांव हाटीन येवपा लाग हाटीन धांव कितू दीस लागतले तर आमी गोंयकारां हाटीन चलताय ताका लागून आमी जिवितांत थिंगा रेस काण आमी लांब जिवीत जियोवपा पावनाय तूं तो सारकें तर जिवीत जियेलो जेजू भाशेन तुगेलो लांब तुका जिवीत लांब आहा तुका ना जाल्यार तूं हाटीन चलत जाल्यार तुगेलें सत्यानास वाटेरीच म्हळ्यार बेगीन मरतलो तर आमी हें सगळें देंवसरा गेलें सोडया आमगेले माय पाय कोडे चूक जाली शेमाय शेपा कोडे चूक जाली ती आमी सोडया आनीक आमी हो शिराप आहलोलो आदां एवगे पातका लागून आनी आमगेल्या वडिलां गेलो शिराप गोऱ्याब्याचेर पडे देंवोन येयला तो आमी हिंगसान बंद करुया ह्या शिरापांत तुमी चलपाचें बंद करुयाय म्हणल्यार कितें पवित्र कातोलीक जाय आनी उपाव ना एकूच वाट सोत आनीक जिवीत एकलोच तो जेजू फकत ती उतरां न्ही ती वाट सोत आनीक जिवीत म्हळ्यार बेश्टी उतर न्ही ती म्हळ्यार कितें तूं जेजू भाशेन जाल्यार तुवें वाट सोत आनीक जिवीत जातलो दुसऱ्यांक आतां कोण संवसारांत जिते आहाय तांकां हांव वाट सोत आनीक जिवीत दाखयतायचोय म्हजे उद्देशी तर तुमी जेजू गेलें जिवीत चलपा जाय आनीक तेन्नाचे आमी दुसऱ्यांक वाट सोत आनीक जिवीत जातलीं देव आमचे उद्देशी दुसऱ्यांक आदार कोत्ता दुसऱ्यांची दुयेंसां आमचे उद्देशी बरी कोता कित्याक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र आहा ताका लागून दुसऱ्यांक पिकोवणी मेळटा तर दुसऱ्यां बरें जाल्यार तुगे बरें जाता तुका देणी 100 वाटांनी तुका देणी सुबेज येताय उणें 100 दोत्ता जेजू सांगलें एबांडन्स म्हणून ताका न्ही हें ना लिमीट ना तूं कितू बरें जातोलें तें आनी मेजूंक जायना अशें तीस त्या भायर जेजून म्हणलें देवाचें राज कित्याक सोर करूं वो कसली वोपारी घालून तें चितारूंक सर्गीचें राज म्हळ्यार देवाचें राज सांसवाच्या कोण्या पोरी सांसवाचो कोणो जमनीर वोंपतात तेन्ना संवसारांत आसात तितल्याय बियां परस सुपुरलो धाकटो पूण वोंपल्या उपरांत वाडटा आनीक पोरसांतल्या सगळ्या झाडां परस व्हड जाता आनीक ताका येद्यो व्हडल्यो कांडयो फुंटात की वाऱ्या वेल्या सुकण्याक ताचे सावळे तोळाक
आसरो घेवंक मेळटा. जेजू म्हणटा, तुका तर दिसता आपण एक सादो मनीस. तुका तर दिसता तुगेलीं भुरगीं शिकपाक बरीं नाय. तुका तर दिसता मुगेले बायलेचे गूण बरे नाय, ना बायले स्वता हो दादलो म्हाका फावो ना, म्हाका हेज्या बरो घोव मेळपाचो. भुरग्यांक स्वता ही मामा डाडा बरीं न्ही, मुगे फ्रेंडागे मामा डाडा एकदम बरीं. जेजू म्हणटा तुमी पिशीं चोय फुल्स म्हूण जेजून कितले फाट मारलो फुल्स मारे बायबल वर्स मारे येतोलें. जेजू म्हणटा तुमी पिशीं हे सांसवाची वोपार हे वोपारीची सोजमणी काडाय आनीक हे वोपारीचे भाशेन चोलाय म्हणटा जेजू. आमी सांसवां म्हळ्यार कितें तें जाणाय आमी. बोटाट्यांची भाजी सुकी भाजी म्हणटाय आमी. हॉटलां सुकी भाजी म्हूण मेळटा, मागीर पातोळ भाजी म्हणून मेळटा तिची घाताय. सुके भाजी इदी घाताय आनी मागीर चोण्या भाजी मिक्स कोताय, ताका पातोळ भाजी म्हणटाय. तरी सुके भाजयेचेर सांसवां मारलो आसताय, सांसवां. भुरग्यांक खबर ना जाल्यार सोंपें कोन्न सांगोता. सांसवां बारकेलीं काळेलीं ओ ब्रावन कितें जावं दर्याय तुमी, बारकेलीं सारकीं. तर जेजू म्हणटा जरूय तर हें बीं धाकटें जालें पूण तें वाडोवन व्हडलें जाता जमनीन गायलें म्हणटच. तर आमकां दिसता की आमी कित्याक शिरी पडनाय ओर तो शिरी पडना, तें शिरी पडना, भुरगीं शिरी पडनाय, माय पाय शिरी पडना. जाल्यार जेजू म्हणटा आमी चुकलें. आमी सांसवाच्या बियांच्या परी जावपा जाय. जरूय तर आमकां स्वता कित्याक आमी उपकारो नात ह्या संवसारांत. फकत आमी जेजूचें उतर आमच्या जिवितांत तर आपणायलें जेन्ना आमी पवित्र कातोलीक जालीं तेन्नाच आमी दुसऱ्यांक आदार जावपा पावतलीं. म्हणल्यार कितें, पयलें मुगेलें जिवीत रोशरोशीत जातोलें. जे परी सांसवाचें बीं किल्लोता आनीक उपरांत वाडटा. जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तूं म्हजे भाशेन हो प्रोग्राम करपाक पावतलो. 24 वरां आयकाय. आतां चोयलां आमी बीं घान तें जमनींत 4 म्हयने उत्ता आनीक ताजे उपरांतूच फळ मेळटा हो भात मेळटा. तेच भाशेन आमी हो प्रोग्राम आख्खो तो 24 वरां आयकिलो जाल्यार आमकां तेजो फळ मेळटलो. आमकां पवित्र कातोलीक जिवीत फुडें व्हरपाक आमकां तेजो आदार जातलो. एक पाट आयकिलो सोडलें फायदो जावपाचो ना. कित्याक तुवें बीं घायलें तें बी उस्तून तुवें रोखडें चोयलें जाल्यार तेजो फायदो ना. तें मागीर कुसतलें पोत उस्तून चोयलें जाल्यार. तर जें बीं आहा तें घालताय थिंगा उरपा जाय. तें एक पाट घाताय थिंगा मागीर थिंगाच त्याच जाग्यार तें कोणो जाता आनी मागीर भात मेळटा. ओ माड देखून हिंगा थिंगा उठायन रोयलो जाल्यार तो माड मोत्तलो. तर हें देवाचें उतर पोत्तून आयकाय. आख्खे दीस 24 वरां आयकाय आनी मागीर तुका तेजें फळ मेळटलें. आनीक सकाळीं उठाय बरोयाय आनीक सेल्फी कॅमेरा मुखार मोबायल दवराय आनीक रिकॉर्डिंग करून तुमगे यूट्यूब चॅनलाचेर घाले. एक म्हणटाय वाऱ्या वेल्या सुकण्याक ताचे सावळे तोळाक आसरो घेवंक मेळटा. तर आमी
दुसरें आतां आसर जावपाचो. आमगे जिवीत जेजू म्हणटा बरें वाडोलें, सगल्या झाडां परस व्हड जाता, सगल्या पातकी मनशां परस पवित्र कातोलिकागेलें जिवीत सुखा बरीत, बरें जिवीत, त्रास कोश्ट नाहलोलें. आनीक ताका येद्यो व्हडल्यो काणयो फुंटात आनी हांदी येताय व्हडले. चोयले तुमी आंब्या रोयता आसतना येदेशी एक बारकेली हें हाडटाय आमी, रुपी हाडटाय, नाजाल्यार म्हणटू बी घाताय जमनीत. तो मागीर आंबो केदो जाता चोयाय. आमी हे भाशेन जावपा जाय म्हणटा जेजू. आमी तर ही तर बी तर आमी जमनीक घायल ना म्हळ्यार कितें, आमी जेजूचे भाशेन जालो न्हय जाल्यार कितें जातलें, ती बी कुसतली. म्हळ्यार तुमी मरतलीं, बेगीन मरतलीं, इफेरना वयतलीं. ते बियेचो कितें फायदो जाला ना. तर हे भाशेन आमी देवागेली येवजण पळय कितें आहा, ती येवजण देवान आमकां संवसारांतूच जिवीत जियेवपाक न्ही, संवसारांतूच बरें फळां दीक, आनंद भरीत, उर्बे भरीत, सगल्या वस्तूंनी भरलेलें जिवीत संवसारांतूच न्ही, मोतरीच स्वर्गार सासणाच्या सासणाक आमी आज बोडव्यांचे भाशेन जातोलें म्हणून एक बायबल वेर्स चोया मारे आमचोय गुगलाचेर. इन हेवन, इन द किंगडम ऑफ गॉड, यू वील बी लायक दी एंजल. येलो बरयलो आहा सारकें चोय. आज्या भाशेन आमगे जिवीत जातोलें म्हळ्यार चोयाय तुमी आज कितू बरें दिसताय चोयाय. केन्ना फेस्ताक आज कोताय आमी एक गांवां पद्दत आहा ती फेस्तां न्हयनाक आमी सगळीं न्हयेनात जात त्या दोणां मागीर साली म्हणून आसता ताका म्हाजी आज कोताय. कितें आजागे आंगाचें आनी कितलें बरें उमेद येता. हांव देखून जातालो आज, बरी उमेद येता आज जावपाक, बरी खुशाल जाताय. तर बेश्टें आंगाचें घान पाकट्या लायन आमकां हितू खुशालकाय भोगवता. आनीक स्वर्गार सासणाच्या सासणाक ही खुशालकाय आमचे बारबो आसतली. तर चिंत्याय तुमगेले भुरग्यां बेश्टी फोटोय नाकाय. काल मदर्स डे म्हणून जाल्या. मदर्स डे म्हणून सगळ्यान बोवाड केली. आख्खे इंटरनेटाचे आख्खे सोशल मिडियाचे भरलें, वॉट्सॅपाचे भरलें, सगळें वीश कोताय एकमुखा. केक काडटाय, कातोताय, कितें पोस्कोट लायताय आनी कितें कोताय, व्हडलें फुंगसांव कोताय लोक. मदर्स डे कितें जावं घरां देखून जावं पूण आख्ख्या संवसाराक गाजोयलें. कितें करूं मामा वीश करूं कोणाक मामीक नाजाल्यार मायक धरया आमी वीश करपा हॅपी मदर्स डे म्हणटाय जालें. तितू मायक कितें मेळपा आहा, तुगे मामा कितें मेळपा आहा ना. मामाचें दुयेंस येवपा आहा ती येतलींच, मामाचें बेगीन मरण येवपा आहा तें येतोलेंच. तुमकां तर मामाचो तो इतलो मोग तुमी दाखयताय आख्ख्या संवसारा सोशल मिडियाचेर घालून. तुमी पळय कितें घरां हितू मामा मोग कोताय म्हूण दाखयताय. तो मोग एका पयशा शिरी पडटा ना. हो सगलो फटकिरो मोग. ह्या मोगाचेर तुज्यान तुगेले मामाक बरें जिवीत दिवपाक जाता ना. मामा तुगेली कश्टता चोयला तुमी. कोणा डायबेटीक जालो आहा, कोणा हार्ट आयलो आहा, कोणाक किडनी जालो आहा, कोणा लंग्स फेल जालो आहा, कोणा डायलिसीस चलता, कोणाक कॅन्सरां कितें ब्रेस्ट कॅन्सरां आनीक ओवरी कॅन्सरां आनीक सगली भाशेची वस्तू मामाक जालो आहाय. कातोलीक मामाक कातोलीक मायक. तोरी हॅप्पी मदर्स डे म्हळ्यार कितें फायदो आहा. मामाक सालवार कितको करपाची, मामाक बरें जिवीत कितको दिवपाचें. मामागेलीं दुयेंसां हें हॅप्पी बर्थडे म्हळ्यार हें हॅप्पी मदर्स डे म्हळ्यार बरें जातोलें ना. ती बाडी
मोन्नो वयतली तर आमी आतां कितें करया मामाक तर बरो जिवीत दिवपा जाय कितें करया आमी आतां भुरग्यांनी पयलें पवित्र कातोलीक जावपाचें मामाक तर प्रिचींग मेळ्ळो ना तुमकां भुरग्यां मेळ्ळां जाल्यार भुरगीं पवित्र कातोलीक जाय आतांच्या आतां युट्यूबाचेर आसा देख घे चिल्ड्रन मिनिस्ट्री चॅक करया वचोन ल्हान भुरगीं 7 वर्सांची 10 वर्सांची भुरग्यां प्रिचींग लोकांक प्रिचींग कोताय हिलींग कोताय पवित्र कातोलीक जायन आनी तुमी झोक मारताय हॅप्पी मादर्स डे म्हूण झोक मारताय तुमी भुरगीं कितें फायदो तुमकां मामान आडोय न्हू कितें फायदो तुमकां भुरग्यांचो तुमी झोक मारताय हॅप्पी मादर्स डे म्हणटा काबार कोताय मामाक आदार करपा नाका तें एक बरें जिवीत तें जियेलोलें तुमकां नाका कित्याक विश कोताय हॅप्पी मादर्स डे म्हूण कित्याक विश कोताय तर सगळ्या भुरग्यांनी जाता तितू बेगीन कातोलीक पवित्र कातोलीक जाचें आनी चिल्ड्रन मिनिस्ट्री कॉमेन्स करच्यो तुमगेल्यो दवरे घरांत तेदनाच की मामाक बरी आमच्यान विश करपा जातात थँक्यू होली स्पिरीट हिंगाची बंद करया फाल्यां कंटिन्यू करचें रोजार करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन जेजूच्या नांवान बापा मागणें कोत्ता तुका मारियो आनीक ताचे फॅमिलीक जॅकलीन आनीक ताचे फॅमिलीक फ्रांस्किना फेराव आनीक तिचे फॅमिलीक तेवदोमिरा रोशा आनीक तिचे फॅमिलीक कॉलेत आनीक ताचे फॅमिलीक जॉन्सी आनीक ताचे फॅमिलीक सुकोर आनीक ताचे फॅमिलीक जॅसी आनीक ताचे फॅमिलीक हेनरी आनीक ताचे फॅमिलीक पियादा वाज आनीक तिचे फॅमिलीक मोर्यान आनीक तिचे फॅमिलीक जिपोट आनीक ताचे फॅमिलीक जोकी आनीक ताचे फॅमिलीक क्रिस आनीक ताचे फॅमिलीक तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताचे फॅमिलीक सगल्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर सगल्यांची दुयेंसां तूं बरी कर कोवीड दुयेंस तांचे सोरशिल्लें पयस दवर कसलेच आठाविटे आडकुळ्यो बाटांचे प्रॉब्लेम यार कसली प्रॉब्लेम आहा ती सगळीं सुटावी मेकळी करून ताका एक बरें जिवीत फावो कर अल्सराचें दुयेंस भिंडाचें दुयेंस जोऱ्याचें दुयेंस डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल हाय ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर पॅनक्रिया फेलियर डायलिसीस बॅड दुखताय ती रेमातीस पळटें आर्ट्रायटीस जालें तें ह्यार सगळे कुडीचे दूख आनीक त्रास लांगसान उदक जालें तें हार्टाचें प्रॉब्लेम हार्टाच्यो आर्टरीज ब्लॉक जाल्याय त्यो तकलें सुळ्ळें ती आवट जालें ती पीस जालें ती मेंटल जालें ती बुरशेलें ती बूल येयलें ती आल्लें ती आजलें ती कांयच्या कांय चिंत नासतना उलयताय ती सोजमण नासतना उलयताय ती हीं सगळीं दुयेंसां तूं तांची बरी कर जीं शिकतात तांकां शिकोंक बरी मोद दी बऱ्या मार्क्सांनी पास जावन जिवितांत तांकां फेलीज कर जांचो धंदो चलता तांचो धंदो वाडय चोडय जीं काम करतात तांचे पगार वाडय पोस्ट वाडय जीं नवें काम सोदतात तांकां व्हडले कंपनींत जायत्या पगाराचें काम फावो कर आनीक जांकां कंपनीनी बसून दवरल्यात कोवीड दुयेंसाक लागून तांच्यो कंपनी परतून सुरू करून पगार वाडून पोस्ट वाडून तांकां परतून कामाचेर चोडय आनीक वायट जिवीत न्हू ताचें तांकां तूं दाखोवन दी तांणी तें सोडून जेजूचे भाशेन जावपाक तांकां तूं हुस्को दी आनीक हीं सगळीं अजापां मिलाग्रो तांच्या जिवितांत जाल्याय त्यो चोयन तांकां पवित्र जावपाक तुजी कृपा तुजो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो आदार तूं तांकां फावो कर हीं सगळीं मागणी तुका करता हांव सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन